काँग्रेस सरकारान 2009 जो प्रादेशीक आराखडो तयार केल्लो तोच आराखडो आता भाजपा सरकारान नव्यान धाडला तातूंत कांयच बदल करूंक नात। काले पंचायतीन त्या वेळार प्रादेशीक आराखड्यात कालेच्यो साबार सुचोवण्यो धाडिल्ल्यो, तातूंत कसली सुदारणा जावंक ना अशें म्हणत काले ग्रामपंचायतीन प्रादेशीक आराखडो 2021 विरोध उक्तायला। सरकारान ह्या आराखड्यात बदल करून लोकांक न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी कालेचे सरपंच प्रकाश देसाई हांणी केल्या। ते गांवच्या आता रिजनल प्लॅना प्रमाणे आम्ही पळयलें जायत जाल्यार काले गांव ऑलमोस्ट 90% हो रिजर्व फॉरेस्ट किंवा वायल्ड लायफ म्हणून आसा आनी बाकीचे 10% म्हाका दिसता ऑर्चर्ड किंवा सेटलमेंट झोन आसतले। ते सरकारान आतां आमी जे प्रपोज केलां ग्रामसभेचे आमी ग्रामसभा घेवन जे रिजोल्युशन धाडलां तेजेर विचार करून आमी जी रिजर्वेशनाक आमी जी सेटलमेंटां मागल्या किंवा जी आमची ऑर्चर्ड आसले ते सुद्दां आमकां रिजर्व फॉरेस्ट केला ते आमकां आसले तशें परत आमगे रिजोल्युशना प्रमाणे आमकां ते करून दिवचें। सरकारान भितर भरभार घेवचो आनी त्या लोकां भितरल्यान हे हितूंतल्यान सुटका करची अशी म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा। ते रिजर्व फॉरेस्ट सरकारान तर सगळे रिजर्व फॉरेस्ट म्हणजे एरिया आसा ते आडयले जायत, फाल सकाळ ताका शेर घातलो किंवा तांकां कुंपण घातले जाल्यार आमचे लोक हांगा ह्या धंदो करपाक वचना, हो आमगे डेली वेवसाय आसा तो सामको चुकतलो। लोक आसा पयलीं बेकार आसा, पयलीं लोकांक काम धंदो काय ना, तितून भितर आनीकय बी त्रास जातले। कालेची जमीन रान खातें म्हूण अधिकृत केली जाल्यार गांवच्या लोकांचेर हावळ येतली। काले वाठारांतले लोक रानाचेर अवलंबून आसून सरकारान सगळी जमीन रान खात्याक दिली जाल्यार गांवच्या लोकांचेर हावळ येतली अशें कालेचे उपसरपंच किशोर देसाई हांणी सांगलां। आमी एक पयर रिजनल प्लॅना लागून जी गव्हर्मेंटान जे आमकां एक सजेशन दियात म्हणून एक लेटर केल्लें आनी त्या प्रमाणे आमी ह्या रिजनल प्लॅन 2021 लागून आमी हांगा गांवची ग्रामसभा घेतली आनी हे ग्रामसभेक एकच डिसिजन जालें की जो पळय जो रिजनल प्लॅन दिला ताका सामको कडाडून सगळ्यांना विरोध आसा की विरोध करपा फाटलें एकच कारण आसा की आमी 2009 पळय जेन्ना रिजनल प्लॅन आमकां दिल्लो आनी तेन्ना आमी अपोज करून आमी सजेशनां दिल्लीं आनी ती सजेशनां दिवन आमी चारय आमगे विलेजीचो जो प्लॅन आसा आनी आमची कितें मागणी आसा ती आमी गव्हर्मेंटाक धाडली आनी आतां तेणी परत पळय जो रिजनल प्लॅन 2021 धाडला तितूर कांयच चेंज करूं ना, एज इट इज हो तो प्लॅन आमकां थंय धाडले कडेन आसा। परत आमी एकदां पंचायती मार्फत हें सगळें ऑब्जेक्शन आनी परत ते आमी जे रेक्टिफिकेशन केल्ले ते प्लॅन आनी आमचे सजेशन आसा ते आमी गव्हर्मेंटाक धाडला। आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की हो रिजनल प्लॅन 2021 आसा पळय जसो आमी पंचायतीक जसो मागला ते प्रमाणे आमकां करून दिवचो। हे विशीं दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांकां विचारलें तेन्ना हे विशीं केंद्र सरकाराक कळयिल्लें आसून सरकार ताचेर योग्य निर्णय दितलें अशें सांगलें। सगळी तेच्या संबंधान गोंय सरकारानूय काम हातीन घेतलां। सेटलमेंट ऑफिसर अपॉयंट करपाचें प्रक्रिया जी आसा ती सगळी चालू आसा आनी हो विशय खरें म्हणजे केंद्र सरकारा कडेनूय हांवें मांडलो, ते मुखारूय व्हेल्लो आसा आनी तेच्या संबंधांतली एक कमिटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान खरें म्हणजे MOEF एक्ट जो आसा एनवायरमेंट फॉरेस्ट एक्ट जो आसा तेच्या संबंधान अपॉयंट केल्या आनी ती कमिटी जी आसा ती कमिटीचो रिपोर्टूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आतां पावला। त्याच्या आदाराचेर कितें बाबा हातून करपाक शकता हेचो विचार केंद्र सरकार आपल्या माध्यमांतल्यान करतलो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।